पाचव्या आयएसएलांत एफसी गोवाचो प्रवास शेनवारा दनपारां सुरू जालो। सोमारा जावपी आपल्या पयल्या मॅची खातीर एफसी गोवा गुवाहाटीक वचपा खातीर दाबोळे विमानतळावयल्यान भायर सरले। हेड कोच सर्जिओ लोबेरा डायरेक्ट स्पेनासावन गुवाहाटीक येतलो। ताच्या गैरहजेरेंत नवो असिस्टंट कोच जीजस तातोन हांगा एफसी गोवाचे प्री सीझन कॅम्पाच्या निमाण्या टप्प्यांत मार्गदर्शन करतले। चौथ्या आयएसएलांत मनरिजवण करपी खेळ करून सेमी फायनली मेरेन मजल मारिल्ले एफसी गोवाचो पाचव्या आयएसएलांतलो प्रवास शेनवारा सुरू जालो। पंगड गुवाहाटीत सोमारा जावपी मॅची खातीर दाबोळेच्यान भायर सरलो। ह्या वेळार पंगडा बरोबर नवो असिस्टंट कोच जीजस तातोचे मार्गदर्शना खाला पंगड सर्तीचे पयले मॅचीक वता। हेड कोच सर्जिओ लोबेरा मॅची खातीर स्पेनांतल्यान भायले भायर गुवाहाटीत पावतलो अशें कळ्ळां। एफसी गोवा आपली दुसरी मॅच 6 तारखेक चेन्नयत खेळटले। डिफिकल्ट आहे कित्याक अवे खेळप म्हणजे पयलीच मातशें मात तरी पूण आमचे प्लेयर्स सगळे रेडी आहा आनी पयल्या गेमीसून 3 पॉयंट घेवपाक सामकें इम्पॉर्टंट आमकां। सगळी आमी प्रॅक्टीस केल्ली आहा, सगळो प्री सिजन सगळें बऱ्या भशेन केल्लें आहा आनी म्हाज्या हिसपान आतां फर्स्ट गेमीक आमी सगळे रेडी रावल्या। आयज आमचो आयएसएल स्टार्ट जाता आनी 2 दिसांनी आमी खेळटले। म्हाज्या हिसपान आमी फर्स्ट गेमीक रावल्या। घरच्या मैदानार एफसी गोवा आपली पहिली मॅच 24 तारखेक फातोड्डे खेळटले। अंदूचे सिजनाची खासा गजाल म्हळ्यार ही सर्त 7 म्हयने चलतली। मदीं 3 ब्रेक आसतले। पयलो ब्रेक 8 ते 16 ऑक्टोबर मजगती फिफाच्या मॅचींक लागून जातलो। अशें जाल्ल्यान नव्या प्लेयरांक एफसी गोवाच न्हय तर हेर पंगडातूय जम बसोवपाक बरें पडटले। अंदूचे आयएसएलाचो स्टँडर्ड उंचावपाची शक्यताय आसा। केस्तांव दे कोफुसांव ह्या कोंकणी फिल्माचो गोंयच्या 3 शारांनी जाल्ल्या प्रिमियराक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा। तिनूय कडेन शो हाऊसफुल जाले। ह्या फिल्माची स्टोरी, कलाकारांची एक्टिंग आनी टॅक्निकल गजाली बऱ्यो जुळून आयल्यात म्हण फिल्म पळयल्ले लोक सांगतात। केस्तांव दे कोफुसांव ह्या फिल्माची सुचिता नार्वेकारान निर्मिती केल्या जाल्यार स्वप्नील शेटकार डायरेक्टर। खूब सुंदर अशी शब्द ना सांगचें पडटा की बेस्ट जालो। उतरां ना हिंदीक कॉम्पीट करपी असो आशिल्लो सुंदर खूब सगळ्या गोंयकारांक विनंती करतलो कित्याक उतर टिकेट काडून हो मूवी पळोवचो आनी बरो एकदम बऱ्यांतलो बरो असो मूवी सगळ्यांनी पळोवचो आनी अशें ते ल्हान भुरग्यांनी बरें केल्लें आनी भुरगीं बरी वचत। मेन म्हणजे मुवीन अशें दाखयलें की फॅमिलीन कितें घडटा आयज काल डेली लायफान अश्यो गजाली घडटा आमच्या शेजराक बाजाराक घडटा। ही मुवी पळयत जाल्यार आमी बारीकश्यो गजाली कळोवंक शकता ह्या मुवीन। पुराय गोंयभर येवपाची आसा। 5 तारखेक आयनॉक्स तशें बाकीच्या थिएटरांनी लागपाचें आसा। झी स्क्वेराची जी थिएटरां आसा थंय 30 तारखेक मडगांवां आसा आनी ताच्या उपरांत प्रत्येक गांवांत आमी येतली तेन्ना मुजरत पळयात केस्तांव दे कोफुसांव। स्टोरी बरी आसली आनी ते स्टोरीन अशें दाखयलां की स्वताचेर विश्वास दवरपाक जाय, दुसऱ्याचेर दवरपाक जायना। ते ओवरऑल म्हटल्यार आमी अशें तितूंतल्यान घेवपाक जाय की आमी 2 धर्माचे आसली तरी एक मनीसपण एक हे आमचे धर्म एक मेन अशें जे घडून हाडून एक आमकां एक बरें केस्तांव दे कोफुसांव म्हणून एक आमकां बरी कोंकणी मुवी खऱ्यांनीच मुवी एक बरी जावन आसा। ताणें त्या पिक्चरान बरो एक प्रयत्न केला की स्वताचेर आपूण विश्वास कसो दवरचो तो एक प्रयत्न ताणें दाखयला आनी तो आयच्या संवसारान खरोच एक गरजेची गजाल आसा। आनी खुबशी वर्सां तिची रणदीपाची नाटकां पळयत आयल्या ताका दिसता आमकां सदांच ती नाटकां आवडटली म्हणजे पिक्चर तेजी पळोवया। ताणेंच खूब बरो तेणी आपले रोल केला, खूब आवडले। हे फुडें ताका अशेंच तेणी आपल्या बरी पिक्चर आमकां दिवची। वाळपय रिस्पॉन्स अपेक्षे भायर बरो मेळ्ळो आनी फुल फिल्म एन्जॉय केले त्या खातीर सगळ्या वाळपयकारांचे परत एक फावो देव बरें करूं म्हणटा। कशें दिसलें पिक्चर आशिल्लें? सुपर बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट डायरेक्शन आनी एक्टिंग सगळी बरी आसा आनी गोंयकारां खातीर एक बरें पिक्चर आसा, सगळ्यांनी पळोवचें। पिक्चर एकदम बरें। पिक्चरा पळोवन इतली उमेद येयली खरोखरच असलो जो शो आसा कोंकणी माध्यमांतल्यान जो गोंयाक सगळ्यांक उमेद येवपा जाय ह्या फिल्म आमी आज पळयला। गोंयच्या संस्कृतायेची एक एकवटाची देख दिवपी ही कथानक आशिल्ली त्या खातीर हांव चेतना प्रोडक्शनाक मन काळजांतल्यान परबी भेटयता। एक बरें फिल्म, एक बरो विशय जो एक वेगळ्याच तरेचो विशय आशिल्ल्या कारणान एक बरें इंट्रस्टींग अशें फिल्म जालें।
आणि एक दुसरी गजाल सांगपाची म्हणल्यार की जे कलाकारांनी प्रत्येकान आपले भुमिका समजून केल्ले कारणान ते सगळ्या प्रेक्षकां पर्यंत पावले. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.